मोगळ भावा भयणीनो, आज वाचपान आमी आयकता जेजू आमकां ताचे गुणा वरवीं, बऱ्या गुणा वरवीं आमचें जिवीत जिवंक आमकां आपयता. आनी जेजूचें जिवीत एक सोडवंडराचें जिवीत जावन आसा. हे आपोस्तलांचें जिवीत, ताच्या शिसांचें जिवीत, जायते दूख त्रास तांकां सोंसूंक पडटात. कुर्साचें जिवीत तांकां अनुभवूंक पडलें. आमकांय आमच्या जिवितांत, सदांच्या जिवितांत आमचेच कुरीस आमकां उबारूंक पडटले. जायते फावटी दूख त्रासाक आमी सांपडटा. तेन्ना आमी कितें करता? कोणा लागीं वयता? जेजू लागीं, देवा लागीं, सायबीण मांय लागीं आमी आदार मागता. अशी एक प्रार्थन एका शिपायाचें एका सोल्जराच्या पॉकेटान एक प्रार्थन मेळ्ळें. हांवें देवा लागीं बरी भलायकी मागली, व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक, पूण देवान म्हाका दुयेंस धाडलें हांवें बरें काम करच्या खातीर. हांवें देवा लागीं श्रीमंतकाय मागली, धन दौलत मागली, म्हणजे म्हाका खुशालकाय मेळच्या खातीर. देवान म्हाका गरिबी दिली, जाणवायेन भरूंक, बरें जिवीत जिवंक. देवा लागीं हांवें शक्ती, पदवी मागली, म्हाका सगळ्यांनी नमस्कार करूंक. देवान म्हाका कमजोरपण दिलें, देवाची गरज, देवाचो आदार म्हाका मेळच्या खातीर. जें कितें हांवें मागलोलें, देवा लागीं, तें म्हाका देवान कांयच दिवंक ना. पूण जें कितें बोरवाशान देवा लागीं देवान म्हाका दिवंक जाय आसलें, तें म्हाका मेळ्ळें. आनी हांव आतां खुशाल आसा. सो मोगळ भावा भयणीनो, देव आमकां आमच्या बऱ्या खातीर आमकां कितें जाय तें तो आमकां दिता जेन्ना आमी देवा लागीं मागणें करता. आनी अशें सादें दिना, दुप्पट आमकां दिता. आमी 10 वस्तू मागले, बेसांवां मागले जाल्यार तो आमकां 100 फावटी देव आमचे बेसांवां घालता.